सर कितें चल्लां प्रकार सर मातशी डिटेल दिया सर आमकां एक केस डिटेक्ट जाल्ली आसा एक मर्डर जाल्लो आसा नो एक चलयेची डेड बॉडी मेळ्ळा विथ सम स्टॅब इंजरीज वी सस्पेक्टेड टू बी अ होमिसायडल केस इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आय कॅनॉट गिव यू मच डिटेल्स एट दीस मोमेंट आयडेंटिफाय बी जालें सर विल डिटेक्ट इट आमी सरप्रायज जाता आमची ब्युटी बीच हुंचे मनीस हुंय येताय आनी हिंगा मर्डर जाताय वेल्सा मर्डर जाताय सो आमी नको हें कितें म्हूण आतां म्हाका दिसता ही तिसरी बी मर्डर जाल्या हे आमचे वेल्सा बिचेचेर दांड्यार पूण हिंगा कितें जाता हिंगा म्हाका दिसता पुलिसाचें पेट्रोलिंग कमी जाता आनी आज देखून आमकां एकूय रिपोर्ट आमकां दिश्ट पडना की पुलिसान कोणाकूय अरेस्ट केलें म्हूण हे हितूंतल्यान हे वचोन कपल्स बी हे न्ही झाडां बाडां आहाय ते जाण तेन्ना आमकां कळटा की बाबा येस पुलिसेन कितें केलां आनी लोक भिता सो थिंग मेन हितू येताय थिंगा जीपेचेर येताय वयताय बट हिंगा आमकां पेट्रोलिंग केन्ना दिश्ट पडलें ना सो आमी रिक्वेस्ट कोताय आमच्या वेर्ना पुलिसे कडेन की भितरल्यान तुमी मातशें हें मारे पासोय मारे आनी जेन्ना तुमी तरी केसो रेजिस्टर केल्यो सो तांकां मागीर येवपाक एवॉयड जातले ते लोक देखून आमी मागता ही आमची बेलसां इतली बरी बीच लोक देखून हिंगा तांकां आहा जाल्यार लोक हें कोता तांकां पोतून धाडटा त्रास कोता बट हेजेर आतां कितें तिसरी मर्डर ही सो तिसरी वा चवथी हांव नाका बट इतले मर्डर जावपाक कारण कितें हिंगा कांय सेफ्टी ना सो हिंगा कोणूय तरी येता तांकां तेंचे एक विजल घालपाक जाय आनी हें काम चडशें पुलिसेचें बाबा आपण चोयतले ह्या वादान भोंवतले आनी तांकां मातशें व्हरून कितें तरी अरेस्ट करतले सोळी म्हूण जायना तांकां अरेस्ट करपाक जाय आनी मागीर लोकांक दाखोवपाक जाय की आमी चोय वेल्सां बिचाचेर कितले लोकांक अरेस्ट केले बिकॉज ऑफ दीस कॉज सो तेन्ना मागीर लोक भिरांत पडटली हिंगा फ्रिडम जालो आहा हे सायडीक थिंगा कोणूय येना आनी हे सगळे रावन आहा तर तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा येवपाक एक फावटी तर पुलिसेन आपल्यागे रोल दाखयलो सो आमचो रिक्वेस्ट हंबल रिक्वेस्ट पुलिसे कडेन वेर्ना पुलिसे कडेन की हे बिचाचेर तेमी रावंड मारपाचो आनी हे कपलां येताय तांकां हे भाशेन हें करपाचें